सिनी भेटता तुझ्या गोपांगे तू आमका धन्या परता जय जय देवा बापा जय जय देवा पोता जय जय पवित्रात्म्या जय जय त्रिये देवा जय जय देवा बापा जय जय देवा पोता जय जय पवित्रात्म्या जय जय त्रिये देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो गणी पवित्र आत्म्यासो एकवर तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन आमच्या पिरगजेची पात्रोनू कोलकाताच्या सांत तेरेजाक मान करूंक आमी ह्या देव मंदिरांत सांगात जमल्या. आयच्या दिसा आमची पात्रोनू सांत तेरेजा देवादीन जावन 25 वर्सांचो उगडास काडन हो संभ्रम आमी चलयता. तिच्या जिणे खातीर देवा बापाक अर्गां पटयता आनी फाटल्या वर्सांनी तिचे मुखांत्र देवान आमच्या पिरगजीक पिरगेज कुटुंबाचेर ओतुल्ल्या सोर बेसावा खातीर अर्गां देवाक अर्गां दिता. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें ह्या सोम्याच्या उतरा प्रकार पिडेस्ता थंय सकड्यांनी सांडून गेल्ल्या थंय आनी मोग मेळनातल्या थंय तिणें जेजूक देखलो आनी तांची सेवा केली. ह्या मुखांत्र देवाचो आनी पेल्याचो मोग करच्यांत तिची सगळी जिणी तिणें करशिली. आज तिचो उगडास काडन हो संभ्रम चलयतना आमी हर एकल्यांनी तिची देख घेवन आमचे बोवारी आसच्या दुबळ्या धाकट्या आनी गरजेवंता थंय बिरमोत पावोवन तांकां आमच्या कुटुंबाचो हात दिवन तांच्या गरजांक पावोवन आनी अशें देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत जीव जायेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळेर मागून घेवया. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्यानो आज ती थोड्या संभ्रमाक आमी हांगासर सांगाता जमल्या. पयलें मोती मायेच्या फेस्ताचो जल्मा दिसा तयार जावन 7वें दिसाचें नोवेन. दुसरें आमची पात्रोण सांतीन मादर तेरेजा कोलकाताची मादर तेरेजा देवाच्या कुशेक कालती मान घालन ह्या संवसारी जिणी संपूर्ण सर्गी प्रवेश जाल्लो दीस. आनी तिसरें आज शिक्षक आनी शिक्षकांचो दीस. हे तिनी संभ्रम आमकां एकच संदेश दितात मनशापणान जिये. मनशापण नातुल्लो मनीस बिलकुल मनीस न्ही. आज हे मस्त उणें जालां. मनशापण पयस जालां. दीस वेता वेता आमची परिस्थिती कितली सुदारता गे गिरेस्काय कितली सरता गे मनीस मनशाक लेखिना जाला. ही भोव दुकाळ परिस्थिती ही आमी समजून घेवन आमच्या सुखेक देवा लागीं बक्षांनी मागून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. आज जुवेल मार्टिस ताच्या जल्माच्या उडासाक अर्गामीस, जुलियन रोझारियो अर्गामीस, मनवीत नोरोना जल्मा दिसाचो उडासाक अर्गामीस, रायन रेनिटा आनी कुटुंबाची अर्गामीस,
आनी रिशल पिंटो जल्मा दिसाच्या उडासाक अर्गामी सावन दिला. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवपुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सर्वेस्परा देवा कुर्सार्थानेल्या तुझ्या पुताच्या मोगाक जाप दिवं. तुवें अंकवारी कोलकाताच्या सांतेरेसाक दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांची विशेष सेवेक आपयलें. तिचे विनवणेन कश्टोंच्या बाबा भयणी थंय क्रिस्ताची सेवा करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सरस्परान एलियाक म्हळें, तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शाफाटाच्या पुता एलिशाक अभिशेक कर. एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतालो आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हळें, दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हजे आवयक हुमो दिवंक सोडू आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली, वस पूण पाटी ये, कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बॉयल घेवन ताणें ते जीवशी मारलें. जूं जळोवाक उपयोग करून ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. मुझे तोंड तुझी सोडवून परगडतेले सोम्या. मुझे तोंड तुझी सोडवून परगडतेले सोम्या. सर्वेस्परा तुझो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच पोटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनिती सोमून सुबेदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्या कान दिवन म्हजें तारण कर. मुझे तोंड तुझी सोडवून परगडतेले सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें काडा म्हजो भद्रासरो. जा तूं म्हजो जीव वाटोवचें कोटें. कित्याक तूं एकलोच म्हजें काडा आनी कोटें न्हयवे. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवा. मुझे तोंड तुझी सोडवून परगडतेले सोम्या. तूं धन्या म्हजो एकच बोरवोसो. म्हज्या तरण्या प्रायेंत तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावला. म्हज्या आवयच्या कुशीतावन तूंच म्हजो सोलोपी. मुझे तोंड तुझी सोडवून परगडतेले सोम्या. सांत पावलोन कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाबलां खरें, तरी तुमची स्थितीगात चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुदवण जायते ना.
समातीवंत वा कुळीवंती जायते ना, तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें विंचून देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा उजीर आपली वडवीक चिंतूंक आसात, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जन्माय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तके बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्यांची वडवीक उलोवं. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. सर्वेस por तुमचे सोवे आसो. मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठ जर आळली जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची, भायर बुडोवंक आनी पांयां तळां मुस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी ते उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो बुजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शेर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगर घरांत असलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जाय सो दिवटेंचेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोडू. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो आपळेवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे उतर हें. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्यान एक कुटाम आवय बापय आनी तांचे 10 वर्सांचे भुरगे 4थी क्लासीत शिकताले. रजेचे दीस
पवित्र जाग्यांक यात्रेक पयनार बैसरली जेजून जल्मोवन जियोवन कुर्सार मरून पुनर्जीवन जालें ताका तांणी देखले 7 दीस तांणी थंयसर करशिले आनी उपरांत रोमा शारांत ती बैसरली रोमान ती आसता आसतना व्हड व्हड मजबूत आनी जैतून देव तेंपलां एक न्ही दोन न्ही एका पाटाभार 12 आसात थंयसर आवय बापाय संगी हें भुरगें इगर्जे भितर गुंत आसतना भोंवता आसतना ते एक विचित्र दिश्ट पळयता धरणीचेर सकाळींचे 9:30 वरांचो वेळ सुर्याचीं किरणां त्या वण्टींचेर आसच्या जनेलांच्या फ्रेस्को म्हळ्यार पेंटिंगाचेर पडटात आनी ताची सावळी ताचें बिंबू सकयल पडटा धरणीचेर हें भुरगें तें पळयता एक न्ही दोन न्ही सुमार 26 जनेलां आसात तें भुरगें आवय लागीं आयसाता मम्मी हें पुरो कितें तेगे पुता तें सांत तांची चित्र हांगासर पडून आसा सांत म्हळ्यार कोण मम्मी सांत म्हळ्यार ते एक बरी जिणी जिवोवन सुमया खातीर आपलो जीव जोरोवन सुमयाक आपली जिणी समर्पिले मनीस ते जावन आसा आनी एका पाटवार एकल्याची थोडी थोडी वळख दिता आळे वो सामात्यो जेजूचो एकलो अपोस्तल तो सुमयान ताका आपयल्लें एवांजेलिस्ट तो उपरांत वेता वेतना लोयलाचो सांतिनास सान पावलो ताचे उपरांत मरी मगदलेन सान लूक अशे सबारशे 26 त्यो फोटो पळयल्या उपरांत चेडवाक आनी समाधान जावना ते चिंता हे सक्कर सांतांनी कितें केलां आनी ते उपरांत घरा फाटीं येतात राती न्हिदोवन आसतना हें चेडूं आवयक जंकून गुटयता मामा आतां म्हाका कळ्ळें सांत भक्त कोण गी म्हूण कोण पुता कोण हें पळय जेजूचो उजवाड आपल्या जिणे द्वारे फाशार जावंक सोडलो ते सांत मम्मा आनी थंय तुवें दाखय आमी पळयलें न्ही त्या जनेला मुखांत तो उजवाड धरणीर पडटना थंयसर आमकां सांता भक्तांची पिंतुरां पळोवंक मेळटालीं पळय मामा ती किरणां ताचेर पडल्यान त्या सांता भक्तांचे फोटो पळोवंक म्हाका मेळ्ळी तो बोल ते चेडू भुरगें म्हणटा तर कितले वीर आनी धीरजांनी जियेल्यात म्हूण तर मोगाच्या भाव भयणीनो सांत म्हळ्यार कोण आपल्या जिणयेंत जेजूक स्वीकार करणं जेजूची जिणी जियोवन आपल्या घर बऱ्या करण्याद्वारे आपल्या बऱ्या उतराद्वारे आपल्या बऱ्या नर्त्याद्वारे जेजूक पाशार जावंक सोडले म्हूण सक्कडी सांत तितलें सुलाबायचें न्ही बिलकुल ना बिलकुल ना कित्याक जेजूक जिये जंय तर आमी आमकांच साडी जंय हें मस्तू कश्टांचें न्ही आमची रीत आसा आमचो नमुनो आसा आमची स्टायल आसा ती दीस वेता वेता सोडून आसात ते आसतना जेजू कशें हांवें पांगुरचें जेजू कशें हांवें न्हेसचें आ संवसार बरी हांव सज्जने मनीस चिंतास सकडी चिंतात हांगासर आटपण आसा वर्ती मनशाची सूख मोगाच्या भाव भयणीनो ही गरज मातेंत आमी पळयल्या कितलेशे सांत भक्त आसा कशें उपजले आतां ही गरज मातेक 2 वर्सांची 2000 वर्सां आनी 22 वर्सांचें चरित्र आसा ह्या फाटल्या दिसांनी हें चरित्र आमी पळयल्यार कितले शेपटी आमी सांगिल्लें आसा चिंतलें आसा जाल्यार मुग्धलें आनी गज मातार उरचें ना आतांय तुमी सबारशे पटी म्हणा केलो बाबा अर्थ गेलो आमच्या आवय बापायन दिल्लो बाबा आतांच भुरगीं खंय पाळटात मिसाक येनात मागणी येनात तांकां रजार येना तांकां कितें कालें गोत्तू ना न्ही तुमी म्हणले उतरां वय म्हणचे उतरां खंय वचना बिलकुल वचना कित्याक ती गरज माता तुजी न्ही सोमिया जेजूची ते ही गरज मातेंत आसचें आमी सोमियान ती घडयल्ले वरवीं सोमियान ती स्थापीत केल्ले वरवीं आमकां ते इगर्माचे सांदे केल्ले वरवीं आमी थंयसर आसा आनी वेळा काळाच्यो गरजो समजून देवान थंयसर विविध मनशांक उपजोशें केलें तांचे पैकी थोडे दोतोर आसात थोडे धर्मशास्त्री आसात थोडे अंकवारी आसात थोडे रथसाक्षी आसात विविध तरांचे सांत भक्त आसात तांणी केल्लें कितें
भूषा दिल्ली शिकून थोडीच म्हण चिंता तांणी जिणी जियेले तांच्या जिणयेंत जेजूक तांणी खांतयलो खांतयले वरवीं तांचे जिणये द्वारे तो उजवाड दुसऱ्यांक मेळ्ळो हें हांवें आनी तुमी करूंक आसलें आनी करी जायसारलेंच काम दुसरें कांय न्ही मागणे रजार कोण करिना सांगा म्हाका कोण करिना फक्त समर्थीचे मनीस मागणे रजार करतात मागणे रजार केल्ले आमी बरे क्रिस्तांव जाले हांव गी वेळा काळाचेर जे मागणे केले आनी हांव बरो म्हणचे तूं साद आसा गी जेजू तुज्या जिणयेंत आसाय ताणें कितें म्हळें तुमी ह्या संवसाराचें मीठ मीठ कित्या खातीर रूच ती जाय जाल्यार मीठ करचें न्ही गी तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड काळोखांत आसूं कोणी कुशी पडटा गी तो उजवाड कितें करता त्या काळोखांत काळोख पयस करून आमकां उजवाडांत जियोंक सकत दिता ही जिणी कोणाची जायचे म्हजी आनी तुमची जिणी जायची आनी ह्या खातीर आमी त्या व्यक्तींक तीन वचपांनी आयकता पयल्या वचपांत एलियाचो फाटलाव दारवो ताका देवान एक विशेश आपोवणी दिला ताचेर ताणें उजवाड फांकयला आनी एलिया कितें करता सक्कट सांडटा थोडें दवरिना एक पांय ह्या दोनीचेर आनी एक पांय त्या दोनीचेर दवरिना तो सांगता आपणाची ग्रेस्काय जावन आसले 12 जोतां पाडे तो मास करता सगळ्यांक दोशी म्हणटा आनी संतोशान एलियाचें काम मुखार सोसूंक येता वो उजवाड हे मिसांव कोणें करूंक आसा आज हांवें आनी तुमी करूंक आसा तर काका कसले मनीसायचे सा पावलू कुनीतकारां बरयल्या पत्रांत म्हणटा देवान बुद्धवंतांक विसुना ना ग्रेस्तांक विसुना बळवंत मनशांक विसुना ताणें अस्कत्यांक विसल्यात नेणारांक विसल्यात कित्याक तांच्या काळजांनी आपलो संदेश बरोवंक जायशें ताणें विसल्यात कोण पळय आपली जिणी आनी काळीज सोम्याक उक्तें करून दवरता ताच्या काळजांत ताचे जिणये सोमी रावता आनी सोम्याचो संदेश थंयसर बरयता आनी एक दीस कालया जेजूच्या 12 जाण आपोस्तलांचे कोण ते तांचे मदें कितले बडें झगडे जावना कितले बडें लढाई करून तांणी शिकप तांकां नातलें मासली ते फाकताले ग्रेस्त मनीस न्हय ते तर जेजून कित्याक तांकां विसलें मोशे मासली पाटचे म्हणटाना तांकां पयशे सबाई नातली तांकां नेट करून की मोड नातलें तांच्या आंगाक खाले घालताले मासलेची घान मात येताली आमी बरे क्रिस्तांव जायचे तर आतांच्या बापसाहेबान कितें म्हणा तुमच्या आंगाक कोलो वासे जाय कलिगाने जाय आनी एकल्याची गाणे जाय तूं कोणाक पळय तूं तोलो ओलो म्हणजे ताची गाण तुका लागसी एक गवळी म्हणटा आसतना ताच्या बकऱ्यांची गाण ताच्या आंगाक लागता तशेंच तुमची जिणी जाय जेम ताणें सांगलां आनी आतां आमी एक दीस कालया मादर तेरेसाचेर मादर तेरेसा एक धार्मीक भयण लोरोटेच्या मेळांत ती आसली आनी असल्या प्रकार तिचे जिणये कांयच हरकत नातले सुकाळ जिणी तिचें काम जालें कॉन्वेंटा पाटी येयली सांगाता जिणी जियेली जाली तर दीस संपलो विशेष कांय नातलें पूण हिच स्त्री ती कोलकत्तांत काम करता आसतना शिकोणदार जावन काम करतना तिणें दोळे उक्ते दवरले कितें पळयता ती लोक कस्तोचो पळयता वळवळसो पळयता लोकांक थंयसर कितें ना कोणी एकलो आनी एकल्याक लेखिना ती दुर्बळ्या वर्गाच्या हांगा कोणी लेखिना ही चिंता तिच्या काळजांत जिणयेंत कोसोनूच आसलें आनी तिची भलायकी पाड जाली ती आनी तांच्या दार्जिलिंगाच्या कॉवेंताक वेता आसतना रेलाचेर ती पयन करनासतना थंयसर तिका जेजू स्वतालो आयकता आनी तो म्हणटा आपोवण्या भितर दुसरें आपोवणें म्हणटा तिची जिणी ती साणू मुखार सरता तिची साडून एक मांडून हाडली जिणी ती साणू मुखार सरता आनी ती विंगता जिणी आनी एका तराची कोणा सांगता आसची घरचे वता सांगता आसची ही जिणी मादर तेरेसा जिवोंक ती मुखार सरता कलकत्ताक ती वेता आनी थंयसर जागोना तिका तिच्या हातांत अशें 5 रुपये न्हय म्हणटा थोडे ते 5 नातले खंय तितले पयशे काडून खऱ्या धैर्यान ती मुखार सरली देवाचेर जेजूचेर भरवोसो दवरल्यान ती मुखार सरली
आणि थंयसर तिची जिणी आमी तुमी आतां बरी जाणात फाटल्या 15 वर्सांनी मादर तेरेसा विशयान तुमकां जायतली शिकोवन मेळ्ळ्या आनी परत्यान सांगची गरज ना. मादर तेरेसान केल्लीं कामां केलीं. ती म्हणटा बुकेल्लो मनीस आमचे बाबारी आज पोटाच्या बुकेल्ले बारी अप्रूपशे पळोवंक मेळटात. चड मेळना न्ही नागडे बिनगी आमकां पळोवंक मेळना. मेळ्ळ्यार आमी कितें करता शी म्हणटा न्ही. आनी बुकेल्लो आयलो जाल्यार चल मुखार वच चेत गाणें येता तुज्या हांग चल मुखार वच. ना तर बिडारनांतले मेळटात तांकां आमी कालें करता आमी केद करना आमच्या घरा बगल्या वचून ना. पूण हांगासर मादर तेरेसाक कोण ते बुकेल्ले मनीस मोगाच्या भाऊ भयणीनो हे आमी समजल्यार त्या बुकेल्या मनशा सोदून खंय वेची गरज ना. तो आमच्या घरा भितर आसा. आज आमच्या कुटुंबांनी मलगड्याक कितलें स्थानमान आसा. हांव एका फिरके शाराच्या फिरकेजींत आसलो सडवणे आतां 16-17 वर्सां पयलें. एका सांजेर म्हाका हे सवय आसा फुरसत मेळटाना सांजेर येयल्ले कुटुंबाच्या भेटेवेची. सांजेर 5:30 वर्साच्या भायर सरलो वचून पांयवटन येतालो वचून एका घरा पावलो. त्या घरा आनीक लायट गेलो ना वरां 7 जाल्या. बागील बडयलें. घरा भितर आसलो म्हातारो प्रायबंद मनीस आयलो बागील काडलें. कितें सायब आनी कितें लायट घालूं नाय. फादर लायट घाले तर म्हज्या घराच्यार म्हजो पूत आनी येवन सुटयतात म्हाका सुटयतात. फादर खंय गेल्यान ती. फादर तिंगी 5:30 खायली च्या केली पियेली आमकां आळे तुका तेंच्या मेजार दवरले आमी सांगली. च्या पियेतना तांणी खावंक खाताना त्या पेट्याच्या तोंडात तांणी दिलें. फादर आमकां आळे तुका ते मेजार दवरले आमी सांगली. ती चलतयत रावली वॉकिंगाक गेल्यात. फादर वॉकिंग आयताना पेट्या कडेन कळटात पेट्या कडेन उलयतात फाटी येवन परत्यांनी थोडो वेळ पेट्या लागीं करशितात. आमची गदगी फादर एक उतर आमचे कडेन ती उलयनात. कित्याक अशें येतात ती एका मोगाच्या उतराक न्ही. आमच्या कुटुंबांत अशें चलना गी. तर मादर तेरेसाक आज आमी मान दितना तो मान निजाय की तिका फावो जायत गी मोगाच्या न्हू नाका. आमच्याच घरा कुशीन आमी जिवोवच्या घरा कुशीन कोण एकलो मनीस आसा ताच्या घरा कोणी नात या खंय गेल्यात जेवंक तिका ताका रांदून जेवचे लेकच जाल्यात. आमकां इल्लें चिंतप आसा गी. थंयसर एक मनीस आसा कोणी जावं दी तो हिंदमाचो जावं दी मापळो जावं दी जैन जावं दी क्रिस्तांव जावं दी ताका आज पोटाक ना रांदून वाडची गत ना ताका इल्लें आमी दंडिया. बदलाक आमी कितें म्हणटा कित्या दंडीचे दारची गरज आसा गी. वय ही सवालां कोणाची मादर तेरेसाक आज मान करूंक आयिल्ल्या मनशांची. अली उतरां तुमच्याच तोंडांतल्यान भायर पडल्यात मोगाच्या भाऊ भयणीनो. तर तो मान मादर तेरेसाक फावो जायत गी. आमी म्हज्या घराच्या कुशीन आसल्यांक कस हांव दोळे सोडिना तर कितें फायदो जालो हे मनशापण गी. आतां तुमकां एक सवाल कोणीय जाप दिवे. जेजून स्थापीत केल्ली समर्थ खंयची कोणी सांगीत. ताणें समोर स्थापीत केल्या ताणें करूं ना. क्रिस्तांव समोर ताणें स्थापीत केल्ली न्ही. ताणें जर तरी एक समोर स्थापीत केल्या मनशापणाची. वांजेल बरें कर वचया कालें पळोवंक मेळटा जेजून दाखयल्लें मनशापण ताचे थंय कुड्डे आयले थोंटे आयले केप्पे आयले खोडकार आयले पिडेशिडेचे आयले. ताणें कितलें मनशापण दाखयलें तांकां. तांचे लागीं तो उलयलो तांच्यो गरजो तो समजलो तांकां ताणें बरें केलें मनशापण वाडयलें. क्रिस्तांव समोर दुसरे कसलीच न्ही मागणे रजाळ म्हणची न्ही बगर मनशापण दाखोवची. आमचे थंय जर तर मनशापण ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो मादर तेरेसाक आज आमी दिवचो मान जाय की तिका फावो जायत गी. आमी विणग्यांक पळयता न्ही थोड्यो पटी आसात इल्ले तकली पाड जाल्ले या कोणी वाटेर नागडे भोवन आसचे आमी पळयता. कितें करता आमी चिची उडयता. आतां तल्या मनशांक सोडया. तुमच्याच तुमी जिवोवच्या सेसंबरांत तुमच्या शेजाऱ्याक तुमी बिनगो केल्लो आसा गी. ताची मान मर्याद कान एक मनीस न्ही बरे बरें उलयलें तुमी नांगी. म्हज्याच फिरकेच्या जिणेंत तो थोडें सांग फादर ताका हांवें आज ताची मान मर्याद कान सोडली आनी ताणें तोंड दाखोवंक ना. कोणें कितें केलें क्रिस्तांवांनी न्ही गी. आमी क्रिस्तांवांनी गी तुमचे मदें एक सेसेंबराक इल्लेशें मनस्ताप आसलोले त्या मनशाक धनी कापटुचो गी.
अली केल्ली मनशां आमी मादर तेरेजाक तिणें कितें केलें कोणीय तो मनीस जावं दी खंय पडलो तो जावं दी कसल्या स्थितींत आसूं दी तिणें भिंगलो त्या मनशाक तिणें खांद्यार घालें त्या मनशाक आपोवन हाडलें तिणें मनशाक आपोवन दाखयलें हें जर तर म्हजें तें आनी तुमचें तें ना क्रिस्तांवपण बिलकूल ना आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगची गरजच ना ना कित्याक आमकां गरजेचें मनशापण आसता आसतना आमी मोग दिवंक शकता बरी एकलो आमकां थोड्या क्रिस्तांक या मानकुल वस्तांक सांगाता कांय न्हू सांगता वेळ करसूंक भारी बरें तांचे मागणें करूंक बरें पूण तो मस्त दुर्बळ फाटी आसलो ताका कांय म्हणिल्लें गुमान दिलां गे दिवंक आमकां फुरसत ना ताचे तो आमकां कांय मेळना ताचे तो कांय मेळना ह्या गतीर आमी जिवन वचो मोगाच्या बोबीन आज माझे तरेन जावन हे लिसांव आमी शिकया तिसरो विशय आज शिक्षकाचो दीस न्ही शिक्षक आनी शिक्षकाचो दीस शिक्षक आनी शिक्षकपण एका कालाचेर एक मिसांव जावन आसलें हांव ल्हान आसतना टिचरां भोंवतणीच कित्याक टिचरांच्या सेवेक सरता मुसतना वचनातलें त्या भुरग्यांक तरबेती करूंक आसा म्हळ्यार शिक्षकाचें काम केलें पाठ्यपुस्तकांत असल्यांच्या मोतीन भरचें न्ही सोक्रेटीस म्हणटा एक शिक्षकाचें काम कितें म्हळ्यार एका भुरग्याक कितें आसा तें सोदून काडचें आनी तें भायर हाडूंक आनी जिवंक ताका सकत दिवचें आज हें ना जालां आज मस्त जाणां टिचर आनी नर्सां मेळटात आमकां कित्याक सुलभायेन काम मेळटा ती सेवा दिवची गरज ना तांकां ती सेवा न्ही मिसांव चिंचे तें गेलां कित्याक सुलभायेन काम मेळटा सांबाळ मेळटा न्ही गे मोगाच्या आवय भयणीनो एक शिक्षक आनी शिक्षकी जावन कितें करूंक आसा तुमी आमी कितें करूंक आसा आतां आमी थोडीं वर्सां एक शिक्षक जावन भार केल्लो आसा म्हजी जिणी कशी आसली आतां क्लासीन सक्कट भुरगीं एकच स्तर आसना थोडे बडी जोर करचें पडटा जोर केल्यार ताका सूण सोडचें न्ही त्या भुरग्याक जोर केल्लें तो कितें आतां सगळो तो कोसळटा ताका तुज्या ऑफिसाक आपय मागीर तुज्या सांगाता पळय 2 उतरां उलय 2च उतरां तो भुरगो सगळोच बदलता तो भुरगो मुखार येता 10 जाणां मुखार रावंक शकता तो खंयच्या चुकी खातीर ताका आज ताका आमी इन्कार केल्लो गी तो मनीस सगळ्या मुखार परसळोवंक सुरू जाता हें आमचें थंय ना जालां मनशापण पयस जालां आमी कितें करता आमची ड्युटी जाली आमच्या घराक आमी पावल्या ह्या गतीर आमी आसा आज आयच्या वासाप आमी उजवाड दिवचे मनीस तेंगी रूस दिवचे मनीस तेंगी कशी दिवया आमी मादर तेरेसान आमकां वार दाखयल्या ती जियेल्या ती जिणी जिवून तशें जिवंक आमकां तेणें शिकयलां तितलेंच आमी केल्या पुरो मस्त मागणी म्हणची गरज ना आमची क्रिस्तांव जिणी एक थोडे मागणें कर जिणी आमी जिवया जिणी जिवच्या बाकी उरल्या कितें आमी उसारता पळय कितें आमी पासारता पळय तें जिवोवचें बाकी आसा तें जिवोवंक आयच्या मिसाच्या वेळार स्वामी जेजू आमकां मीठ जावन बुजवार जावन नेमलोलो तो असली जबाबदारी आमचे थंय घाल्लो तो आमकां तसली जिणी जिवंक आदार आनी मजत दिवन दी आमेन उबी रावया सतमंता देवा बापाक सर पदवेदरा सर्गा आनी संवसाराच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया जो देवास परिसंता वरवीं गर्भे संभवलो हांव वार मरियेतां जल्मलो पोन्स काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो लिमान देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदवेदरा देवा बापाचे उजवे कुशीन बसला थंय जावन जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडटी सतमंता पवित्र आत्म्याक संत एकरस कथोलीक भक्तांचो एकठांय भक्तांचे भक्तांनी कुडीचे जिवन पोवन ससनाचे जिवी आमेन मोगाळ बाबा भयणीनो जेजून आमकां दाखयल्या मनशापणाची जिणी जिवंक आमी आतां त्याच सोम्याद्वारे बापा लागीं आमी मागया बहुत दयाळ बापा सबारंग तूं समर्पीत जिणयेक आपयताय तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन समर्पीत जिणी जिवोवच्या बागेवंत बापाचेर गवळी बापाचेर
ह्या जागांचेर धार्मीक भावा भयणीचेर तुजी कृपाळ आशिर्वाद हांव वतो तांची जिणी हेरांक मानवल्ली जावं आनी अशें तांच्या जिविता मुखान हेरांक ही समर्पीत जिणी जियोंक प्रेरण लाभो म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. भोव दयाळाय बापा तूं आमचो मोग करताय. आमी तुका आमचें सर्वस्व समर्पण दिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत तूं कुरपे देन्यांनी नटयताय म्हूण तीर्थ फातयता हांव. जेजूच्या मोगान आमी आमचें जिवीत सेवेचें करूंक आमकां कुरपेन भरमून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोव दयाळा बापा तुजी सकत आमच्या जिविता मुखान ह्या संवसाराक तूं बाळूंक दिताय. तुजी सकत काळोखाच्या संवसारांत उजवाड फांकयताय. ह्या उजवाडांतल्यान समकोन आमच्या अभ्यासांत आमी समर्पीत जिणी जियोंक आमकां पवित्र आत्मेच्या देन्यांनी भरमून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोव दयाळा बापा आमकां तुवें जिविताचें देणें दिलाय. आमकां मेळिल्लें हें देणें समाजाच्या उदरगते खातीर वापरूंक आनी ह्या मुखान दणसतिल्ल्यांक शोशितांचो निराधाऱ्यांचो ताळो आमी जावन तांच्या जिवितांतलो काळोख दवडोवची हातेरां आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोव दयाळा बापा समर्पीत जिणे मुखान जेजूचो मोग हेरांक कसो वांटेत म्हणलें आमकां आमची पात्रोण कोलकाताच्या सांत तेरेसान दाखोवन दिला. तिची देख घेवन आमी निस्वार्थी क्रिस्ती जिणी जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आज आमी आमच्या पात्रोण सांत तेरेजाची 25वी स्मरण दीस आचरण करतना तिची देख आमी आमच्या जिवनांत घेवन जेजूचे करेशीस जावं आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आमच्या काळजाचे उमळे आनी आमच्या काळजाच्यो विनवण्यो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमी मनशापणान जिवंक आमकां आदार लाभय हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. घेवन बापा आमी आयल्या मोगान तुका भेटयता स्वीकार करून आशिर्वाद घालून पवित्र कर बापा परता स्वीकार करून आशिर्वाद घालून पवित्र कर बापा आशीर्वाद घालून पवित्र
कर बापा परता गे बापा वावरामसो फोळामच्या किरकोळची येसो गे बापा मोगामसो मोगाम तुझ्या भुरग्यासो गे बापा वावरामसो फोळामच्या किरकोळची येसो गे बापा मोगामसो मोगाळ तुझ्या भुरग्यांसो म्हज्या मोगाच्या बाबा बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचे हें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक म्हणता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी पुरू सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा कोलकाताच्या सांत तेरेसाच्या दाबाजेच्या दिसा आमी तुका भेटोवसो आमच्या कालत्या सेवेचो गौरव दयेन स्वीकार कर आनी ह्या गुटांत वांटो घेवन आमचें जिवीत माया मोगान पेटोवंक आनी आत्म्याच्या सुडबडेचे बुरबेन चलोवंक फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. खुर्सार मोर्चा तुज्या पुताचे ताणेन कोलकाताच्या सांत तेरेसाक तुवें वांटो दिलोय आनी माया मोगाची सुवार्ता प्रकटणार जावं तिका फावो केलें. दुबळ्यांचो तिरस्कार तिणें आपणाचेर घेतलो आनी तांचे सेवेन तिकास करसून तुज्या काकुलतीच्या मोगाचो बुजवा सगळ्यान प्रकाशलो. देखून देवदूत आनी महादेवदूत सांगाती आनी साता भक्तांच्या दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. शी म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. शी म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावरता सोगुट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणेचे काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे येजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेले समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोळ फळें फावो कर. आमा समेस्ती दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये संगती, सांजेची सपोती, भगेवन धर्मदुतां आनी कोलकाताचे सांत हेरेजा तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचें सुखन आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू दय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सोरपदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडबंदराची आज्ञा मौनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गाजूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाम पुरिसा, तुझे राजस्थान तुझी खुशी सर्ग जाता.
बशी संसाराचा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशीता तशी आमची पक्का बोगोस आनी आमकां तरणेत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां सबस काय आमकां दी सर्गींच्या बागनी आमच्या सोडबंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबशान तेरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुती सोर पदकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटां सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती दिवया देवाची संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाची संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाची संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी शी देवाची शेली संसाराचे पाप करता ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिवितां सांबाळूं आमेन
सोबाय बापा सरशी मागा पावाय बडोन आसाय काळजाचें दार जेजू मागता येवकार तुजे वेन आमी रादार सोम्या लाभयादार बडोन आसाय काळजाचें दार जेजू मागता येवकार तुजे वेन आमी रादार सोम्या लाभयादार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वळदूं कशी तुजी सोबाय बापा सरशी म्हाका पावाय शांती सादर आदली
एकट्याक देवा देणे तूं दयाळ मादर तेरेसा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आम्ही घेतले पवित्र पूर संतोषपरीत काळजान कोलकाताच्या 7 तेरेसान दुबळ्यात तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची केल्ली सेवा समोगा सोबुजो आमचे ते वाडो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. बसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बडोवकार. एकडी बसा. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर सिल्वेस्टर मिरांदा हांकां आज हे संभ्रामी मीस तांणी भेटयलें. बरो प्रसंग तांणी दिलो धाकल्या मरीफात आनी हांगासर ते वस्तीकरण आसात आनी अप्रुबायेन मीस ते सांगून आसात आनी तशें शर्मावी ते सांगून आसात. चिकमंगळुरांत नवाडदीक मनीस ते 3 इगर्जो तांणी बांदल्यात आनी तशेंच जाय पुरतीं बरीं कामां तांणी केल्यात. आयले वार म्हणजे हांगा येवच्या थोडे तेंपा आदीं कडबकेरेंद आमच्या इगर्जेंत ते दीस व्हडली इगर्ज तांणी बांदल्या त्या हळ्ळेंत. ताची उक्तावण जावन एकाच म्हयन्यान ते हांगासर येवन पावल्यात. वर्तीं कामां ते करन आसात आनी आज हे मिसाची भेटवणी केल्ल्याक आनी तशेंच बरो प्रसंग दिल्ल्याक तांकां हांव तुमचे तबेन म्हजे तबेन देव बरें करूं म्हणटा. मदर तेरेसाची आशिर्वादां तांचेर देव म्हूण मागता. हांगासर आज आल्तार सोबयल्या आनी जायती मोलादीक फुलां हांगासर घाल्यांत आल्तारीक वाजा मांडल्यान. तशेंच मुखार मदर तेरेसाचो ग्रोट्टो आसा आनी थंयसर भोव अप्रुबायेन सोबयलां ऑल्वीन लोबो आनी ताच्या सांगात्यांनी. ताका सोमेस्तांच्या बाबतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या वर्सा हो ग्रोट्टो ताणेंच बांदून दिल्लो आनी ह्या पोटी थंयसर बरें डेकोरेशन ताणें केलां. कॉस्टली फुलां ताणें घाल्यात थंयसर. परत ताका एक पोटी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आल्तार मांडल्या प्रेसी फेर्नांडीस, एलोसिया कॅस्लिनो आनी सांगतास आज साक्रिस्तींत वावुरला पास्कल मोंतेरो हो सभा आज एका वर्सा तावन ही सेवा तो दिवन आसा. हांगा ते गायकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मदर तेरेसाची आशिर्वादां तांचेर देव म्हणून मागता. आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार ह्या लितुर्जीक धडती सोबाय दिल्या आमच्या कॉयरिस्तांनी. कॉयराचे प्रेसिडेंट लिझी फेर्नांडीस आनी तशेंच सांगात्यांक आनी वजंत्र खेळिल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मदर तेरेसाची आशिर्वादां मागता. आज लायव्ह घालूंक कुमो केल्या डेल्सन मिडिया डेरिक मोंतेरो मंजेश्वर हो हांगासर पोर आयिल्लो आनी आजय सकाळींच ते आयल्यात. दोग 3 जाण आसात ते आनी हें काम तांणी बरे तरेन केलां. आनी आमी हांगासर मीस करता आसतना परगांवांत आसल्ल्यांकी हांगासो ह्या मिसाचो संभ्रम पळोवंक फावो जाला. ताका हांव सोमेस्या बाबतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या सांगत्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मदर तेरेसाची आशिर्वादां मागता.
आईच्या दिसा तरी वेवस्था करूंक कुमक केल्या पिरगेचो उपाध्यक्ष विलियम लोबो, कार्यदर्शी ऑस्टिन मोंतेरो आनी एलियास फेर्नांडीस हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर इगर्जेचे वाठार नितळ करूंक कुमक केल्या राजवी आनी ग्रूप आनी तशेंच जेसिंता फेर्नांडीस हिणें ह्या कामा वेळार व्हरतो सहकार दिला. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मदर तेरेसाचें आशिर्वादां तांचेर देवो म्हणून मागता. आज प्रसंगांत आयकल्ले बरी आनी सगळे संवसार सगळ्या आमच्या राष्ट्रांत टिचर्स डे आचरण करतात. आमच्या फिरगेजेंत साबार जाणां टिचरां हो वावर करून आसात. थोडीं जाणां गव्हर्मेंट सॅलरी घेवन आसात, थोडीं गव्हर्मेंट सॅलरीन बिकेचे पयशे मॅनेजमेंट दिवन आसा, जाल्यार ही एक प्रोफेशन म्हूण सांगून काम करन आसात. आज तांकां आज आमी प्रत्येक तरान मान करतले, तांची सेवा आमी वाखणतले. आतां आमी सद्याक ह्या सर्व टिचरांक आमी हांगासर मान करता आनी हांगासर लिस्ट वाचून सांगतले त्या प्रकारे येवचें आनी तुमी तुमचो गौरव तुमी स्विकार करचें. लितुर्जीक सांस्कृतीक कमिटीच्या अध्यक्ष आनी कार्यदर्शींक हांव देव बरें करूं म्हणटा ही वेवस्था केल्ल्या खातीर. आनी हांगासर ह्या टिचर्सांक मान करून जाल्या उपरांत नोवेन आसतलें, उपरांत पुलावण्याची सेरेमनी आसतली. आज हांगासर सर्वांक आमकां एक फळार आसा केला. लॅन्स सेपिंटो कालवारी वाडो, रिचर्ड मार्टीस पोयत काळजा वाडो आनी सारा आनी रेचल रोड्रिगास आनी हाका सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना नोवेना वेळार तांचे पासून 3 मनमुरी आमी मागतले. आतां हांगासर टिचर्सांची लिस्ट वाचून सांगतले. प्रधान येजाकान मुखार येवन तांकां सन्मान करीत जाय म्हूण सांगून विनंती. मदर तेरेसाच्या उतरा प्रमाणे एक शिक्षकी भुरग्याचे जिवीत रुपांतर करची राखून बडवोकय. कोलकातांत सेंट मेरी स्कूल हांगासर 17 वर्सां जिओग्राफी आनी हिस्ट्री ह्या विशयाची शिक्षकी जावन मदर तेरेसान सेवा दिल्ली आसा. देखून ती आमची पात्रून शारोतीन आनी एक देखी बरी शिक्षकी म्हणून आमकां अभिमान भोगता. तर आतां पयल्यान पयलें हांव शिक्षकांचीं नांवां आपयतना तुमी येवन बाब सिल्वेस्टर मिरांदा हांच्या हातीं एक मोगाची काणयेक स्विकार करीचे आनी थंयच उबे रावचे म्हणून उलो दिता. उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी दयाकन तुमी मुखार येवन हांगासर रावा. उपरांत एक तस्वीर आसतली. शिक्षक म्हणटा आसतना पयलो शिक्षक जावन आसा विगार बाब. ताणें शिक्षक जावन सेवा दिल्ली आसा. देखून बाब सिल्वेस्टर मिरांदा तुमचे लागीं उलो दिता. विगार बापांक मोगाची काणयेक दिवच्याक. बाब सिल्वेस्टर मिरांदानी शिक्षकाची वृत्ती केल्या. देखून आमकां अभिमान भोगता. तांकां विगार बापांनी एक ह्या दिसा गौरव दिवचें म्हणून उलो दिता. आतां वाड्यावर शिक्षकाची नांवां आपयतना दयाकन फुडें येया. तुमच्या गुरकारांनी दिल्ली नांवां हांगासर आसात. कलबरी वाडो, फ्लाविया डिसोसा, आयडा लोबो, एना विक्टोरिया लोबो. थंयच रावचें तुमी वेचेनी. भगिवंत कोटा मोडो, सुजिता डिसोजा, लायनल जॉयलस रादो. ताळयो आखरेक दिवया. मदर तेरेसा वाडो, जुलियाना पिंटो, रिटा नोरोन्ना, एग्नेस डिसिल्वा, क्रिस्टिन पेरेरा, शांति मोंतेरो, अनुषा पेरेरा, फिलोमेना डेस्सा, यूनिस रेगो. नित्या दरवाडो, लूसी पिंटो, सैंड्रा पाइस, पवित कालीस वाडो,
Stephen Tellis, Merlin Montero, Cyril Pinto. San Francis Savervado, Vilma Seravo, Mabel D'Souza, Evelyn Seravo. San Joaquim Vado, Anil Crasta, Prince Grama, Charolyn Crasta, Plani Crasta, Jael Fernandes. San Jose Vado, Vilma Pinto. San Sebastian Vado, Tracy D'Souza, Flavia Pinto, Richard Disha D'Souza, Dipti Pritika D'Souza. Sister Regina, Sister Kitty. मुगचनो इस्कोलांनी सेवा दिवची शिक्षकां पूण हांगासर मुखार पोवची लिस्ट आसा थोडीं तातूंत इस्कोलांनी सेवा दितात आनी भुरग्यांक आमच्या भावार्थाची सतां कळीत करची आयतराची निस्वार्थ सेवा दिवची दोतोरनेची शिक्षकां देखून तांचे थंय आमी अभिमान पावोवंक जाय तांची नांवां आपयतना दायकतांनी फुडें येवंक जाय. ग्रासिया पिंटो, मालिनी फेर्नांडीस, निशा ब्रॅक्स, लिझी फेर्नांडीस, Marceline Fernandes, Renita Lasrado, Vina Di Mello, Patsy Montero, Assumpta Montero, Sister Rosie, Praveen Montero. चिडून भुरगें दुर्बळेंसां उरोंक नजो ताका शिक्षीत करीजे म्हूण मादर तेरेसा एक आदर्श शिक्षकेची आशा आसली. देखून ती शिक्षणा मुखांतर चलयांक शिक्षीत करताली. देखून ह्या निर्गतिकाच्या महान आवयक देखी बरी शिक्षकेक आमच्या मोगाळ पात्तोरण शरोतिनीक तिच्या सर्गी जल्मा दिसाच्या 25व्या रुपयाळ्या दिसा आमी मान बगयतना आमच्या फिरगजेंतल्या शिक्षकांकी व्हडा अभिमानान व्हडा गौरवान आमी गौरव अर्पिला. तर आतां मुगोचनो आमी आमच्या हाताचो इल्लो आवाज उठोवन सर्व शिक्षकांक बरें मागया. सुमेस शिक्षकांक मोगाचे कानीक दिल्ल्या बाप सिल्वेस्टर मिरांदाक कळसा गुंडायाचे दिनवास विगार बापा नवी उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी तर्फेन फिरगज गवळीक परिशदेच्या तर्फेन सांगतास संस्कृतीक समितीच्या नांवी हांव मनपूर्वकी उपकार बावुरतां. देव बरें करूं म्हणटा. सांगतास विगार बापांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय प्रार्थना दिल्यार तांकां भारतीय प्रार्थना दिल्यार सोडल्यार तांकां बेकार नोवेनाचो 7वो दीस मुरी आमकां देवाक स्तुती गावंक उलो दिता. मुरीचें स्तुती कीर्तन पवित्र पुस्तकांतलें मोलादीक वज्र. मुरी तिच्या लोकां संगी बसयलेल्या सोडवंदराची वाट राखतली. पूण त्या सोडवंदराची आवय जातलें म्हणलें तिणें केदींक चिंतूंक ना.
आवय जावचे एक भाग पूण देवपुताचे आवय जावचे एक विशेष भाग एका रसना देवपुताची आवय जावंक ना फावो तरी देवान मरयेक आपल्या पुताची आवय जावंक विसली हें देवाचें वर्तें देणें देखूनच एलिझाबेथीक मरयेक स्त्री आमी तातूंत सदैव म्हणून नामान केल्लो देवाची दया माया मरये थंय एक किर्तन जालें सर्वेस्पराचें बरेंपण तिचे थंय एक कवन जालें आनी देवाक दिन वाचलें दिन वाचचें हातेर जालें देवान आमचे थंय दाखयल्ली दया माया विशेश ताच्या पुता मुखांत आमकां दिल्लें नवें जिवीत ताणें आमचे थंय केल्लें महत् कार्य देखून आमच्या जिविताच्या हर एका घडये ताका आमी दिन वाचचें वाजबी आनी निती प्रकार कश्टा दुखांत आमी देवा लागीं मागता पूण आमच्या सुख संतोशांत ताका दिन वाचूंक विसरता न्हू कोटकार जेजूचो उपकार बावडूंक विसरल्यार आमी जायते पटी देवाक अनउपकारी जाता पूण मोरी तिच्या देखी बरी जिणयेन उपकारी काळजान आनी दिनवासी मनांत आमी देवाक वखाणूंक आनी आमचें जिवीत ताका मानवचें किर्तन करूंक उलो दिता देखून आमच्या होगळपाची वाखाणेची गरज ना आमच्या वगळपा वरवीं ताची महिमा चडना पूण देवाक दिन वाचने वरवीं ताच्या कृपेन आमी वारता आनी ताचें सडीत देणी घेवंक आमी फावो जाता मरयेता देवाची स्तुती गावंक आमी शिकया आनी आमचें जिवीतच देवाची दया माया गावचें एक किर्तन करया मोगाळ भुरग्यानो बापा सर्गा आनी पृथ्वेच्या धन्या हांव तुजी स्तुती करता म्हणून अर्गां दिवंक शिकयल्या जेजूचे नांवी आमची प्रार्थना सर्गी बापा मुखार दवरया दयाळा बापा आमच्या पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर तुवें दाखयले दयामया नियाळण उपकारी मनान तुका अर्गां दिवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया दयाळा बापा आमच्या राष्ट्राचे समस्ये परिहार करूंक आमी सर्वांनी बरें मौन करीशें आमी तुजे लागीं मागता आयकमचे प्रार्थन येसुमिया दयाळा बापा आमच्या जिविताचे हर एक घडये आमी तुजें बरेंपण नियाळलें आमच्या उतरां करण्यांनी तुका महिमा दिवंक आमी तुजे लागीं मागता आयकमचे प्रार्थन येसुमिया दयाळा बापा आमी भुरग्यांनी आमच्या वडिलां तें उपकारी मौन आनी गौरव दाखयशें आमी तुजे लागीं मागता आयकमचे प्रार्थन येसुमिया काकुलदारा बापा तुवें आमकां दिल्ल्या सर देण्या पासोतो प्रत्येक जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता पासोतो आमी तुका दिन वाचता आमच्या जिणयेच्या 100 दिसांनी आमी तुका अनुपकारी जायन अशें तुजें विचित्र कर्त्या नियाळ तुका आमच्या जिणयेंत बरें स्तुती किर्तन गावंक आमकां तुजो आदार दी हें आमी मागता पवित्र आत्म्याचे एकवटान जिवोवच्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी